शेनवारा मध्यरात्री रिवणा बाजारात हार्डवेअराच्या एका दुकानाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो। दुकानातले सगळे सामान उजो लागून गोबळ जाला। या दुकाना वांगडा सोसायटी तशेंच आनीक 2 दुकानांचे उज्यात लुकसाण जाले। कुडचडे उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घटनास्थळाचेर येवन 4 वरांनी हो उजो नियंत्रणात हाडलो। बिल्डिंग संपूर्ण मोडपाक जाय। आमी मामलेदारा कडेन डायरेक्शन्स दिल्ले आसात की इमिडिएटली येवन ही बिल्डिंग धोकादायक आसा आनी कोणी इन्स्पेक्शनाक पसून आयलो जर जाय जाल्यार ह्यो वण्टी मातयेच्यो आशिल्ले कारणान मातशे मोव जाले जर जायत केन्नाय पडपाक शकता, जिवीत हानी जावपाक शकता। म्हणून सायडीचे दुकानाक कितें तरी बंद दवरपाक जाय, कारण कोणी हांगा खूब अनसेफ बिल्डिंग आसा आनी ह्या अनसेफ बिल्डिंगे भितर कोणी व्यवहार फुडलो करचो न्ही। खंयचीय शॉप आसली जर जायत म्हणजे प्रामाणीक मत आसा की थंय तांणी व्यवसायाच्या निमित्तान धोका पत्करचो न्ही। अशें मामलेदाराची हांव म्हणटलो की ते सील केले जर जाय जाल्यार बरें पडटलें। लोकांनी समजून घेवपाक जाय की अशा प्रसंगाचेर एखादे वेळ एक सायडीन कॉलॅप्स जाल्ले आसा आनी दुसऱ्या सायडीन आपलो वेव्हार करपाचे रिस्क घेवचे न्ही, इतकें हांव सांगता। बाजार एरिया आसा आनी बाजार एरियेंतल्या शॉपान आनी शॉपान राती उजो लागलो। उजो लागतना म्हाका 12:30 सुमाराक म्हाका फोन येयलो की बाजारांत शॉपाक उजो पडटा। हांव तक्षण उठलें आनी हांव येयलें। येताना हांवें आमदाराक फोन केलो आनी सांगलें सर बाजारांत सरून फोन लागलें मातशें राव, आपूण रोखडेच येता आमचें। म्हणजे मागीर सगळी फायर ब्रिगेड धाडले हांगसर। पयलीं तेन्ना लोकांक हांव येयलो जाल्यार हांगसर लोक खूब आशिल्ले। लोकांक पावले आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, अर्द वर जालें अजून पावले आनी सांगलें 5 मिनटां पावता। भरपूर उजो जालें, एक बरें 2 फायर ब्रिगेडी आसले आनी उजो आटोवपाक पावना। हें जायत ना, अजून करून उजो केलेलें आसा, उजो दुखतलो आसा। लोकांचो सहकार जालें, लोकांक गांवची आहा तेणें बी भरपूर हेल्प दिलो। तसो आमगेलो पंचायत LDC ताणें बी खूब हेल्प दिली। पण इतलो मोठो उजो आसलो, त्या उज्यान करून सायडीची जी सोसायटी आसली ती सोसायटीचे खुबशी हानी जाली। सायडीन जे अनेक शॉप आसले तेय शॉप जाले, तेजे भायर अनेक शॉप आसले। अशी 4 शॉपां ह्या बिल्डिंगे भितर आसले। सादारणशे 3 शॉपां चडशे म्हणजे वेगळे आसात। सोसायटीचे खुबशे सामानूय बी खुबशे लॉस जाल्ले। पण इतलो मोठो उजो जालो की उजो पालोवयच ना। सादारणशे फायराक उजो पालोवपा खातीर 4 वरां लागलीं। एक गाडी न्ही, मागीर आमदाराक परत फोन केलो आमी। आमदारान दुसरी आनीक गाडी धाडली, 2 गाडी आनी मागीर सादारणशे शेवटाक सादारणशे एक 4 सुमार उजो पालवलो। खंय तरी हे सगळे जे जळोन गेल्ले आसा तेजे रेकी केली आनी आश्वासन दिलें की खंय तरी एखादो डॅमेज जाला तो खंय तरी आमी भरून दिवपाचो प्रयत्न करतले। तशेंच ही जी बिल्डींग आतां कोसळपाचे बेतान आसा ती खंय तरी नवी बांदपाचो प्रयत्न करतले अशें आश्वासन दिल्लें आसा। जेन्ना स्थानिकांनी काल राती 12:30 ते 3 वरां पर्यंत मशगत करून खंय तरी उजो पालोवपाक प्रयत्न केलो आनी तशेंच तेणी जे कुडचड्या फायर ब्रिगेड आसा तांकांय कळयलें। ते अर्देवर भितर हांगा येयले आनी सपोज ते अर्देवरान भितर हांगा येना जाल्यार ती खंय तरी 4 जी शॉपां आसा हेतून आनी ती जळोन खाक जाता आसलेली अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा। आनी आतां खंय तरी फायर ब्रिगेडीचे आनी जे स्थानिकाच्या प्रयत्नान हो उजो जो आसा तो पालोल्लो आसा। आतां काही हांगा चालू आसा ते बी हांगा पालोवपाचो प्रयत्न करतले अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा। गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर।